प्रितीच्या बाबणीन तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 13वी चीट 36 ते 43 पर्यंत. आनी आयज जेजू एक ओपार जी ताणें सांगलेली त्या ओपारीचें अर्थ तो आपल्या शिसांक दिता. पूण आयज आमी ह्या 43 वडीर आमी आमचो नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा, आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. परतून म्हणटा, आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. आतां भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूचो टायम आसलो ह्या संवसारांत चलपाक तेन्ना लोकांक आयकूंक जाय नासलें की ना? वय तांकां आयकूंक जातालें. तो कितें सांगतालो तो कोणें तांकां उलयल्यार जाल्यार तांकां कितें जाप दितालीं. पूण जेजू आयज कित्याक म्हणटा आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें? हे कसले कान ते? हे कान जो जेजू म्हणटा ते जावन आसा आमच्या काळजाचे कान. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर जी परगट जाता, देवाचें उतर कोण परगट कोत्ता तेन्ना आमी खरेंच आमच्या भायल्या कानांनी आमी आयकता. पूण तें फकत आमच्या भायल्या कानांनी आयकलें आनी तें दुसऱ्या कानान सोडलें वा तें आमकां सजमोंक ना तें जायना. कित्याक जेन्ना आमी तें आयकनान खरेंच आमच्या काळजान तेन्ना आमी ताजो अर्थ केन्नाच समजोचें ना आनी तें देवाचें उतर केन्नाच आमच्या जिवितान फळ दिवचें ना. म्हणटच जेजू कित्याक म्हणटा आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें? तो कित्याक म्हणटा? कित्याक आमकां सगल्यांक कान आसा. आमी कितले वस्तू आयकता ह्या संवसाराच्यो. पेपराचेर कितें येता, टीव्हीचेर कितें येता, हो म्हणटा तो म्हणटा, सगळे लोक कितले आपल्या उतरां उलयतात आनी आमी सगळें जें उलयता तें आमच्या कानान घेता, ताजे उपरांत आयकता, दुसऱ्यांक सांगता आनी आमी समजता की आमीच रिपोर्टर जाल्या कशे. म्हणजे आतां ह्या दिसांनी कोरोना वायरस चलता, आमी कितलें आयकता हांगा थंय कितें जालां, आमच्या गोंयांत, आमच्या इंडियेक, आमच्या संवसारांत कितले कोरोना वायरस वाडल्या हें आमी न्यूज पेपराचेर वाचता, हें आमी आमच्या पेपराचेर वाचता आनी आमच्या टीव्हीचेर पळयता. आनी आमी कितें करता? जें आमी आयकता आमच्या कानांनी तें आमी आयकून आमी आमकां भिरांत भितर सोदता. आमी घरान बसता, आमी कांयच बरें देवाच्या राजान करिना. फकत आमी सगळे आमी रावल्या की कोरोना वायरस येतकूच आमी कितें करतले म्हणून. पूण खरेंच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आनी देवाचें उतर ह्या दिसांनी चड करून आमी आमच्या भायल्या कानान आयकना, आमी फकत तें कशें आयकूंक जाय आमच्या काळजान. कित्याक ह्या संवसारान आमी जें आयकता फकत जें जाता ह्या संवसारान. पूण जेन्ना आमी शिवर्तमान घेता जेजूचें, देवाचें उतर घेता, तें शिकता, तें ताजेर नियाळ करता, तेन्नाच की देवाचें उतर आमच्या काळजाच्या कानान भितर सोदता आनी आतां जें आमी भायलें आयकता तें एकदम पयस जाता आनी आतां आमच्या भितर भावार्थ येता आनी तो भावार्था वरवीं सगळी भिरांत पयस जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. कित्याक आमी आमचे कान सगल्यांचेर दवरता. आमचो शेजारी कितें म्हणटा, हो मिनिस्टर कितें म्हणटा, हो कितें म्हणटा, तो कितें म्हणटा, सगळेच लोक जे पोजिशनान आहात तांचेच आमी आयकता. कित्याक आमी समजता की तांकां सगळें गिन्यान आहा आनी सगळें जें सांगतात तें खरें सत्य. पूण देवाचें उतर जावन आसा सत. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जेन्ना चल्ल्या आनी आमी जें देवाचें उतर म्हणटा तें आमी पाळटा तेन्नाच की आमच्या काळजान तें आमी तें आयकता, आमी तें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान करता, भावार्थ आमचो वाडत वेता आनी आतां आमी भावार्थाच्यो वस्तू दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक. कित्याक ह्या दिसांनी खूब लोक भिरांतीन आहा, घराच बसल्या, चिंता केन्ना कोरोना वायरस येतलें, केन्ना आमचें जिवीत सारकें जातलें, केन्ना आमकां आमच्या ऑफिसान वचपाक काम मेळटलें, केन्ना आमचीं भुरगीं सलग वयतलीं, केन्ना सगळें जें पयलें आसलें तें जातलें. भाव भयणीनो, आमी फकत रावल्यार की सगळें बरें जातलें तेन्नाच आमी करतले, तेन्ना आमी केन्नाच देवाच्या उतरा प्रमाणे चलची ना. कित्याक आमी फकत रावल्या केन्ना की कोरोना वायरस येतकूच आयज एकेरीत भाशेन आमी आयकुचें कितें देवाचें उतर. जें देवाचें उतर सांग, देव म्हणटा हांव तुमचे भितर हां, हांव तुमचे भितर रावलां, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा.
भाव भयणीनो, जेन्ना देवान सांगलां आमकां आज बोडवे आमचे बरोबर दवरल्यात, ते आज बोडवे आमकां दिसना, कोरोना व्हायरस आमकां दिसना, पूण जे आमी दिसता आनी आयकता तें कोरोना व्हायरस इतलें वायट केलां मनशां, तें भिरांतीन आमी बसल्या. पूण जेन्ना देवान सांगलां आज बोडवे आहात, ते आज बोडवे आमकां केन्नाच सोडचे ना, केन्नाच आमकां वायट कितें हाडपाक दिवचे ना. आमी आमचो भावार्थ धरुया त्या आज बोडव्यांचेर, जेजूच्या उतराचेर, आनी तें उतर आमी पाळून आयज आमी फुडें सरयात. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक खेरीत भाशेन एक बरो दीस आवडटा, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.